विश्व कोंकणी केंद्राचे लाईव्ह स्टुडिओ कार्यक्रम पदमाधुर्य हाका तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता सर. आमी पळयला कितले की व्हडो हॉटलांतू ते महाद्वारालंगी आमी रिग्गिल कुडले बागिल ऑटोमॅटीक जावन ओपन जाता. हें एक स्वयंचालित व्यवस्था एक 2 ಶತಕದಕುನುಚಿ ಅಸಲ್ ಪುರ आमगेल मध्य आसा. आज आमी ताज्या मुखार आलोचना करता. कशें म्हळ्यार आतां ते द्वारा लागीं मनशान गेल्यार ओपन जाता, एक गाडी करून व्हेल्यार ओपन जाता. ते एक सुरक्षीत प्रदेशाक एक सेक्युरिटी झोनाक ते जायना. तेदान आमी कशें करताची एक सेक्युरिटी गार्डाक दवरताची ह्या पावनाक. सेक्युरिटी गार्ड कसो तागेल्या सांगताची अमके लोकांक मात्र भितर सोडका. तो कसो करता तागेल्या दोळ्यांनी पळयता, तागेले दोळे कॅमेरा घेता तेन्ना आनी फेस रिडींग टॅक्नीक म्हणटा आमी. तो तोंड पळयता, कोणाक पुराय सोडूंक सांगला तांगेले एक फोट काडटा तागेले दोळ्यांत आनी तो सोडता. हें एक चिंतना मनश कशी करता तशीच एक मॅशिना कारण करचें जतकी म्हणून मनशान आमगेले विज्ञानीन प्रयत्न केले. तशें केलेले प्रयत्नांतू कसो करूं येता. आतां ते वॉचमॅन जेवा सेक्युरिटी गार्डा बदलाक एक मॅशिनांनीच हें काम करचें आसल्यार कसो आसता. कोणाक पुराय येताना गॅट काडका तांगेलो पुरो फोटो कोट करचो. एक 10 लोकां फोटो एग्जिक्युटिव्सा मात्र भितर सोड जाल्यार तांगेलो फोटो काडून ते एक डेटा तयार करचो, एक दत्तांश रेडी जाता. आनी एक कंप्युटर आसता आनी कंप्युटराक पुरो रिले सिस्टम आनी मॅशिनरीक पुरो कनेक्ट कर. अशी सॉफ्टवॅर आनी हार्डवॅराची एक ಒಟ್ಟು व्यवस्थेक आमी मॅशिनां म्हूण आपयताची. मॅशीन म्हणल्यार बरें यंत्र म्हूण नाही अर्थ हांगा. ते मॅशिनाक आमी शिकयताची. तेच मॅशीन लर्निंग म्हूण आज आमी सगळे कडेन आयकताची मॅशीन लर्निंग म्हूण. म्हळ्यार हे कंप्युटर आनी हार्डवॅर आनी सॉफ्टवॅराचे एक व्यवस्थेक एक पर्टिक्युलर काम करच्याक शिकोवचें हें मॅशीन लर्निंग जाता. आतां ते तसो एक फोट काड दवरल्यार आनी ते सिस्टम एक आमी तयार केल्यार ते आयिल्ले कुडले ताजे कॅमेरा मनशाल ते कोण येता तागेल्या तोंडाक वचून तागेलें तोंड वाजयता आनी ते तागेल्या डेटा भितर आशिल्लो मनीस जाल्यार ताका परमीट जाता आनी लॉक ओपन करचें वेवस्था जाता. अशी कोण ते फोटो भितर ना न्ही जाल्यार कोणाले फोटो तांतू आशिल्ले फोटोक मॅच जायना तेन्ना गॅट ओपन जायना. अशी मनीस एक वॉचमॅन एक सेक्युरिटी मनीस कशी चिंतन करता तेच चिंतप मॅशिना भितर आमी तयार करचें. हाका आमी मॅशीन लर्निंग म्हणटाची. आज मॅशीन लर्निंग म्हणलें ताज्या पशी एक विशेश आमगेले शब्द आमी आयकताशी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हूण कृतक बुद्धिवंतिका. आमगेले आजे चरित्र पळयल्यार काय 1950 1915 असल एक अभिप्राय असल एक परिकल्पना मनशाले आशिल्ले. ते मुखार वचची मॅशिनाक आमी मनशाल वरीची एक आलोचना करच्याक जातकी पळयले. तसो एक प्रयत्न आमकां पळयला आमी 1997 डीप ब्लू म्हणून एक कंप्युटरान लायक चॅस प्लेयराक सोलशिल्लें मॅशिनान मनशाक सोलशिल्लें. तितलें बुद्दवंतीक मॅशिना भितर आमी तयार करूं जाल्ले. आज आमी आयकता आसाची कितली की सेल्फ ड्रायव्हिंग कार्स आसाची, ऑटोमॅटीक ड्रायव्हरलेस कार्स. ते तांतू एक ड्रायव्हरान करचें काम पुराय मॅशिना भितर करून ते रस्त्यार की पार्किंगाक खंय जावं कांय तोंदर नातिले चालू जाता. ताज्या पशी व्हड आमी आज आयकत आसाची चॅट जी पी टी म्हणून एक साधन आमगेल्या मुखार आसा. हें पुरो साध्य जालें ते कृतक बुद्दवंतीक म्हळ्यार कसो जालें कशी मनीस आलोचना करता ह्युमन बिईंग्स तांगेलें एक नॅचरल थिंकींग प्रोसेस आसा
तेची नकली करचे कृत्रीम करचे म्हणे ताका न्ही जाल्यार कृतक जावन करचे असले कृतक बुद्धिವಂತಿका आजे अनेक व्हड अध्यायाक आतां ओपन करता आसा. हांवें दोळताय तुमगेलें सांगिल्लें मॅशीन लर्निंग तशीच डीप लर्निंग म्हणून अनेक एक व्हड परिकल्पनेक केल्ली बी ती आज आमकां चॅट GPT तसलें साधन हाडूंक जत्ता आसा. एक कालार आमगेले मदीं तूं कसा म्हळ्यार प्लास्टीक आयलें. प्लास्टीक येतना वाणा दाखून आमगेले सगळे वस्तू घराचे पुरा प्लास्टीक जाल्ले. आमी तेन्ना म्हणलें आमगेले पुराय वस्तू पुरा कृतक जाल्ला. फुडें आमी स्वाभावीक वस्तूंनी करताले रूख कुकी तसले विशय ताजे बदलाक पुरा कृतक केल्ला म्हणून आज अनेक लाभ की नष्ट की गोत्ता सगळ्याची मनशाल बुद्धिವಂತಿका खांपून ते नकली करून आज मॅशिना ಮೂಲಕ मॅशीन लर्निंग आनी डीप लर्निंग म्हणून एक परिकल्पने ಮೂಲಕ आज आमगेले मुखार येता आसा. दिसा दीस आमी आज व्हड सुद्दी आयकता आसाची चॅट GPTचे कारभार कसले म्हणून असले एक व्हड चॅलेंज आज मनशां मुखार आसा. चांग आसा पुरो वायट आसा पुरो कसले जाल्यार मनशाल बुद्धिವಂತಿकाची कृतक जावन करचे हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स युगांत आमी सगळ्यांनी तयार जावका. आज साधक बाधकांक आमी स्विकार करका. थोडे शब्द आमगेले कोंकणीक भितर हाडचे खातीर हे आधुनीक परिकल्पनेक आज आमी चर्चा केल्ले. सगळ्यांक नमस्कार सांगताचे आयचे कार्यक्रम रंभयत आसा.